राज्यात हालींच केल्ल्या हॉटमिक्स रस्त्यांचेर फोणकुलां पळोवपाक मेळटात, जी कोणाचोय जीव घेवपाक पुरो। म्हापशेच्या न्यू गोवा आनी सेंट ब्रिटोस हायस्कूल जंक्शना कडल्या रस्त्याची अशीच गत जाल्या। रस्त्यार व्हड फोंड पडिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला। कितल्याशाच जाणांनी ह्या फोणकुलांनी घालून घेतला। आता लोकांनी लेगीत ह्या बाबत कामाचेर दुबाव उक्तायला। पळयात डिलन रॉड्रिगीसाचो रिपोर्ट। आम्ही असा एक्झॅक्टली न्यू गोवा आणि ब्रिटो हायस्कूल हा पळय त्याच जंक्शनाचेर आहा। आनी तुमी आत्तां पळयला की तो खड्डो कसो पडला पळय तो कोणेन आजुनी खंयच्या ऑफिशल्सांनी आजुनी स्टेप घेवना तो हे करपाक। कित्याक हांगासर कितकी जाणां डेली पास अप आहेत। 2 स्कुलां प्लस फुडें एक हॉस्पिटल आहा, थंयसर डिलिव्हरी केसीस येता। सो थंयसर एक प्रॉब्लम जावं शकता जेन्ना 2 व्हिलरीचेर बीन कोण इवन 4 व्हिलर सारकी हे जाता। सो कोणी हॉस्पिटलान बीन वयता, स्कुलांक वयता, स्कुलांक हांगासर भुरगीं रावता। जर ती गाडी जर ब्रेक बीन लागोंक ना तेंच्यान फ्रॉम द पोर्टलांसून उसोन ते हेंचेर भुरग्यांक लागोंक शकता। आनी गाडी ट्रॅव्हलिंग करतात, फुडल्यान भुरगीं आसता किंवा सामान आसता तेंचेर, ते सामान पडोन किंवा भुरग्याक तकली बीन तोंड फोडूं शकता। ते मागता खंयच्या ऑफिशल्सांनी बीन हांगासर एक क्वीक एक्शन घेवचो, कित्याक सारको वर्स कंडिशनान आहा। नाव कितें? आनंद म्हजें नांव। हांगा कोर्टा कडेन मोन्नी ताच्या फुडें मातशें एक अणको पडलेलो आहा। सो सकाळीं हांव वयतालो, सकाळीं म्हाका दिसोंक ना, व्हडलो पावस जाल्लो, सो अणको तो दिसोंक ना उदका खातीर भरलेले अशें। सो सकाळीं म्हाका सेम थिंग जाली की हांव पडपाचो, आनी सेम थिंग आतां नायट टायम म्हाका तशेंच जालें। सो आनी हांगा लागींच 2 स्कॉलां आहा। सो तेंची पेरंट्स बी तांकां व्हरपा येता दनपारच्या टायमार। सो तांकां हांवें खूब फावटी पळयलां खूब जाणांक की पडल्या, भुरग्यांक घेवन इंजरी बीन जाला। सो म्हाकाय आतां इंजरी जावपाची। हांव तुजे कडेन मागता की बेगितल्या बेगीन रिपेर करपाचो। कितें उलयता? मागीर कुणाल नांव म्हजें कुणाल। ओके, तूं आतां हांगा ओल्ड न्यू म्युनिसिपालिटी कडेन आसा। हांगा कितें म्हणून जाला नेमको प्रॉब्लम अशें जालें की हांगासर हांव आतां वयतालो, होणका तो कोणाक कांयच कळना। हांव होणका म्हणटी म्हणटो आतां हांव वयताना म्हाज्या हात हांगासर आकडलो गाडी घेवन वयताना। आनी हांव इतलेंच मागता की आतां करून घेवचें बेगीनच्या बेगीन, कित्याक पावसाच्या उदकां आतां जस्ट मातसो वगत पयलीं हांव हांगासर आसतना परत एकलो थंयसर पडला। परत हांव वयताना परतूय कळोंक ना तो फालतू ह्या थंयसर उदक भरता थंयसरूय आतां हांव कितें म्हणटा, हांगा भुरगीं बायलां आपली भुरग्यांक घेवन हें करता, वयता आपली स्कॉल सुटल्या उपरांत तांकां फाल्यां सकाळीं ते आपणून थंयसर त्रास जावंक ना, कित्याक तांकां पयलीं जायना गाडी आपल्या कडेन हँडल। इतलेंच मागता मातशें करून घेवचें, कित्याक तांच्या फुड्यान भुरगीं दवरलेलीं आसता। आनी कितें आसता, भुरगीं चलता आनी कितें गाडी हालता आनी डायरेक्ट हांगार वयता, ते भुरगे रावलेले आसता सगळे थंयसर। मातशें तुमी एक बेगीनचें करून घेवपाक जाय। तुमच्या फुड्यान एकटो कोण तरी पडपाचो नेमको कशें? जस्ट आतां परतूय पळय कोण तरी आतां रावला म्हटल्यार तो पडपाचें म्हटल्यार फायट भितर 2 जाण हांगा पडलेले आसा। 2 जाण पडला, तो अर्दें वर जालें। तेणें टायमार ब्रेक मारलो थंय म्हणून तो दुसरो थंयसर शॉर्टोन थंय पडला तेव्हा गटारा कडेन वचून। ओके, जस्ट अर्दें वर पयलींच। आतां परत हांव हांगासर यालो। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।